तिसऱ्या वर्साचो उगडास अनस्तादिया डायस आनी मीस पेटयता तिची फामील. जेजुइन मारियान आनी बर्नडीन फेर्नांडीस हांच्या आत्म्यान मीस पेटयता डॉरिस फेर्नांडीस. आयज सगळींची आपलो काजाराचो दीस, ह्या जल्माचो दीस मनयतात. तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवांनी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मुखारिश्टानो आयज पवित्र सभा भाग्यवंत मिंगेल, गाब्रिएल आनी राफाएल ह्या महादुतांची परब सोंपता. देवान जोणेकल्याक आमकां दूत दिल्यात आमची राखण करूंक, आमकां सांबाळूंक. हो आमचो क्रिस्ती भावार्थ जावन आसा. ह्या देण्या पासत आयज देवाक आर्गां दिता आसतना आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांचे दूत जावन, दुसऱ्यांचे राखणदार जावन आयज कृपा आनी बोल ह्या मिसान आमी मागुया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन वखसाणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच अकवार मुरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी, सरेस्वरा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं विस्वोर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सरेस्परा देवदूतांच्या आनी मनशाच्या मुनियारपणान तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलाय. तोर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत. ह्या संवसारान आमचें जिवीत राखून म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीपणी मागता. तेच बरोबर आयच्या दिसा तिसऱ्या वर्साचो उगडास अनस्तादिया डायस, तिचो उगडास करतना तिका सोर पातकांतली सुटोय आनी सासणाचें सूख भोगूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें बरयता आसतनाच एका जाग्यार शिंवासनां मांडून दवरलीं आनी काळालुगा आदलो कोण एकलो आसनार येवन बसलो. ताचे न्हेसपाक आवरण इमापुरी धवे, ताचे तकलेचे केस मेंढऱ्याचे लोवे इतले नितळ. ताचे शिंवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची
चाकां जोळट्या उज्या सारकी. ताचे मुखायली एक उज्याची नोंद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 फावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेडून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सुर्गींच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा लुगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताजेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिली आनी सगळ्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासाचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सुमची ना आनी ताच्या सोमराज्याच्या केन्नाच निसंटोन जावचें ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगता परस वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें. म्हाका धिरान बोरलोय. जबाब. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णून म्हणटले. खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. जबाब. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सगळ्या ताच्या दळबारांनो, ताची खुशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुन्या. जेजून नाथानायलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हटलें, हो पळयात एक खरो इस्रायली. ताचे सवेक कसलेंच भासकळपण ना. नाथानायलान ताका म्हटलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो. नाथानायलान ताका प्रतिपाद केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हटलें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हटलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हटलें, हांव तुका सच सांगता, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तूं देखतलोय, देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तूं पळयतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावांनो, एक सादारण कापडां न्हेसलेली वस्तोरी, जाणटी वस्तोरी एका व्हडल्या मोटराच्या शोरुमान भितर सरता आनी जे सेल्समॅन आसले
तरणाटे तांकां गमून येता की जाणटी बरी बसतली कडेक एक सेकेंड हँड मोटर युज्ड कार घेवंक आयल्या म्हूण तो तांकां खोशी ना तिची सेवा करूंक आनी एक नवो भुरगो आसलो एक तोच तो ह्या कामाक लागलेलो ताका सांगता चल रे तूं वच तिची सेवा कर विचार तिका कितें जाय तें आनी हो तरणाटो हे जाणटे सादे वस्तुविशीं वेता तिका बीन सादता आनी ती ताका सांगता पुता म्हाका एक बऱ्यांतली बरी गाडी जाय सगळ्यांहून बरी तुमच्या शोरुमान आसा ती म्हज्या नातवाचो 21वो जल्म दीस आयज हांव ताका हो गिफ्ट करूंक सोदतां जेन्ना हे दुसरे सेल्समॅन हे आयकतात ते थोटाकतात ते समजतात ही वस्तरी जाणटी पोन्नी आंगोस्त्रां घातलेली ती कडेन दुडू ना म्हणून पूण ते विसरतात की तांच्या शारान सगळ्यांहून गिरेस्त वस्तरी आसली मुखार भयणी भावानो जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक तांच्या रुपा प्रमाणे तांकां मान रेस्पेद दिता जरी तर कोणा कडेन व्हडलें घर आसा गाडयो आसात भांगार आसा शिकोण आसा आमी तांकां चड मान दिता कोण गरीब ताका आमी पळे पुत्यान नांव वळखी पुत्यान नांव भायलें रूप चोवन आमी मनशांक मान रेस्पेद दिता जरी तर कोणा कडेन जायते दुडू आसात व्हडलें घर बरें घर आसा म्हणजे ती बरी मनशां म्हज्या फायद्याची आयज जेन्ना आमी 3 महादूत राफायल गेब्रियल आनी मिखायल हांची परब समरता जेजू आमकां शुभ वर्तमानान सांगता भायल्या रुपान मनशांक चोयचें न्हय कित्याक देव जोण्यातल्याचें काळीज सोडपता फाटल्या दिसांनी आमच्या एका फिरगोसकारान आपलो भाग चर्च कन्स्ट्रक्शन फंड पळय आहा ते 40,000 रुपया घेवन आयलो ती गरीब खरें गरीब इतले दुडू जोडिना तरी आसतना हे फामिलीन आपणाक उणें करून ह्या नैतीक वावराक आपले धर्मदान दिलें केन्ना आमी जायते फावटी चिंता व्हडलीं मनशां चड उदार काळजाची आसतलीं न्हू हें सारकें न्हय सदांच सारकें न्हय जायते फावटी आपल्या उण्यापणांतल्यान उदार काळजान गरीब लोक दिता आनी तें म्हणलें तेणें आयज जेन्ना आमी ह्या दुतांची परब समरता आमकांय उदार काळजाची बऱ्या मनाची मनशां कर म्हूण आमी मागुया देवान आमकां देवदूत दिल्यात आमची राखण करूंक आमी ह्या संवसारान दुसऱ्यांची राखण करूंक तांकांय मान रेस्पेद दिवंक आयच्या ह्या मिसान देवा लागीं कृपा आनी बोल मागुया आमेन. सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका अंतीम वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका आमी भेटयता रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासणाच्या सासणान देवाचो सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका अंतीम वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो तुका भेटयता दाख वाळेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां ओतमीक पिवोवन जातलो
शासनाच्या शासनान देवा सरेस्परा देवा ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता हांव तें तुका मानता तसलें हांव म्हज्या फाट्यापणान म्हाका न्ही काड सरेस्परा सोगल्या म्हज्या पातकांक म्हाका न्ही. म्हज्या भावा भयणनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें हांव म्हूण म्हाका हें तुजें आतां बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नात्या मोय मेळून देवा आमच्या सगळींच्या बाबा हो वाकाणणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. देवदूतांच्या मुण्यारपणान तुजे मुखार तो पावूं तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी पोरमोलीत दुंबा वयर तुजे मुखार सदांच तेच परी आमचे भयणीक अनास्तासियाक सासणाच्या सुखाक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूची ही सर्वेस्पो तुमचे सगळ्यां आसूं आमची काळजां उबारुया. सरेस्परा आमच्या देवाक लिनवासुया. सरेस्परा पुडीत बापा सौर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सौर फुकाली आनी सौर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वाशी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाकाणटाना तुजीच महिमा आमी वाकाणटा कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोगस्ताराक आमी मान दिता. तांकां जोरी इतलो मान फावो कितलो अदीक तुका व्हडतो आनी वंदून फावो जालो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोस्तात वयर सरगार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दरबार तांचे सांगाता तुका पोरनिपात करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र सर्गांनी संसार जय जय सरेस्पराचे नामी येतात का जय सगळी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सुसुंकेच्या आदीं ताणें कुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासा. बाळताचो तिसरो गूट परगोटुया. तुज्या खुरसार आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरभंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आनी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकुर्मी अनास्तासिया डायस हेची कापलूक कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें राखूंक गेली
जशी पळय स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बोरबोसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चलीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचो पती बागेवन जुजे, बागेवन मिंगेल, बागेवन गेब्रियल, बागेवन राफायल, बागेवन दोन दुतां आनी सर्वकारी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बारबर सासणाच्या सुखान आमकां बांदतली. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेधार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बदोस आनी आमकां तायणीन पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येणे आमकां आमी बोरमाशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुकय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सगळ्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सम्या प्रेमाचे भितरले म्हाका क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं.
प्रार्थुया. भो मोगाल बापा, सर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गोठायेन सर्गींच्या मार्गार आमी थिरायेन फुडें वचूं. तुजे दूत आमकां जोतनायेन राखूंक म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. त्याच बरोबर आनस्तादिया आमचे भयणीक सासांचें सूख आनी शांती दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोरेस्पोर तुमचे समे आसूं. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां